लेवीशास्त्र चॅप्टर 7 अपराधाच्या फारीकपणा खातीर हे नेम कायदे सांबाळचे. ह्या विशीं केलेल्यो भेटो भोव पवित्र, तर हे कायदे सांबाळचे. ओम भेटे पोरी हे जनावर वेदीचे उत्तरेक मारूंक जाय आनी ताचें रगत वेदीच्या चारूय बाजूंनी उडोवंक जाय. सगळी चरप काडून वेदीर भेटोवची. मोठी शेंपडी, पोटांतली चरप, चोरबे सयत मुतपाऱ्यो आनी काळजा फिगदाचो बरो तो कुडको सगळें चोरबे सयत वेदीचेर उलपावचें. ही एक अपराधाच्या फारीकपणाची भेट. याज्ञिकाच्या कुटुंबांतल्या दादल्या लोकांक तें मांस खावं येत. तें पवित्र आनी एका पवित्र जाग्यार तें खावचें. हे आनी पातकांच्या फारीकपणाक केलोले भेटेक लागू जाता तें हें. ही भेट कोत्तला याज्ञिकाक त्या जनावराचें मांस दिवचें. ओम भेटेच्या जनावराचें चामडें भेट कोत्तल्या याज्ञिकाक. ओरवाचे भेटेंत भाटयेंत जावं तळ्यार आनी शेगडेर भाजलोलें सगळें भेट कोत्तल्या याज्ञिकाक. दर एक ओरवाची भेट तेल मिसळून करून वो सुकी मरणाच्या रितीच्या याज्ञिका मदें ती एक सारकी वांटची. सर्वेस्पराक एकचाराच्यो भेटो कोत्तात तेन्ना हे नेम सांबाळचे. दिनवासनेची भेट कोत्तात जाल्यार भेटेच्या जनावरा बरोबर खोमीर नासलेलो उंडो हाडचो. पीठ तेल मिसळ केल्लो दांत उंडो वो बेश्टें तेल लावन केल्ल्यो बिस्कुटी सारको. त्या भायर खोमीराचेय उंडे हाडचे. दर एका जिन्साच्या उंड्याचो एक वांटो सर्वेस्पराक एक खेरीत देणें कशें दिवचो आनी हो जनावराचें रगत वेदींशी शिवरायता त्या याज्ञिकाक. ह्या जनावराचें मांस त्या दिसा खावचें, दुसरे सकाळींक तें दवरचें न्हय. आंगवण पाळचे खातीर वो खोशेची भेट जाल्यार सगळें मांस त्याच दिसा खावचें, पूण उरता तें दुसऱ्या दिसा खावचें. तिसऱ्या दिसाक उरलें जाल्यार तें उलपावचें. कोणूय तिसऱ्या दिसा खायत जाल्यार देव ती भेट मांडून घेवचो ना. न्हयच ती मानची ना, बगर ती एक मेल्ली भेट जातली आनी तें मांस खातोल्यान ताचो परिणाम भोगचो पडटलो. अशुध्द वस्तूक तेंकता तें मांस खावचें न्हय, पूण उलपावचें. अशें रिती प्रमाणें शुध्द आसा ताच्यान तें मांस खावं येत. पूण मेल्ल्या मनशान तें खायत जाल्यार तो देवाचे पोरजे भायर पडटलो. तेच परी जाणें कितेंच मेल्लें जनावर जावं मनीस आफुडल्या उपरांत तें मांस खालें जाल्यार तो देवाचे पोरजे भायर पडटलो. सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशीं पोरजेक ही शिकोवण दिली. गोरवांची वो मेंढरांक बोकड्यांची चरप खावची न्हय. आपशींच मेल्ल्या वो जनावरां मारलोल्याची चरप उपयोगाक ती लावं येत. सर्वेस्पराक ओम कसो भेटयलोल्या जनावराची चरप खायत जाल्यार तो देवाचे पोरजे भायर पडटलो. इस्रायल पोरजा खंयसरूय ती आसूं, सुकणें वो जनावराचें रगत तिणें खावचें न्हय. ह्या कायद्याचेर आड येता तो देवाचे पोरजे भायर पडटलो. सर्वेस्परान मोइजेसा उदेशीं पोरजेक ही शिकोवण दिली. एकचाराची भेट कोत्तल्यान एक खेरीत देणें कशें सर्वेस्पराक आपल्याच हातांनी तें हाडून दिवचें. जनावराची चरप आनी ताची छाती एक खेरीत देणें कशें तो सर्वेस्पराक दितलो. याज्ञीक ती चरप वेदीर उलपायतलो, पूण ती छाती याज्ञिकाक. जनावराचो पाटलो उजवो पांय एक खेरीत देणें कशें हे भेटेचें रगत आनी चरप आरोनाक आनी ताच्या कुळयांतल्या याज्ञिकांक. जनावराची छाती आनी ताचो पाटलो उजवो पांय
एक खेरीत देणें कशें इस्रायल पोरजे कडेन मागून घेवन सर्वेस्परान तें यादनिकांक दिलां. सोरव्योंचे काळाक इस्रायल पोरचेन तें आरोनाक आनी ताच्या कुळयांतल्या यादनिकांक दिवंक जाय. हो सर्वेस्पराक पेटयलोलो जेवणाचो वांटो संस्कारणेच्या दिसा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लो. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेक हुकूम दिल्लो की तांणी हो वांटो तांकां दिवचो आनी सोरव्योंच्या काळजाक इस्रायल पोरचेन तो सांबाळचो. तर ओमबेटेक, ओरवाचे बेटेक आनी एकचाराचे बेटेक ही जावन आसतली शिकोण. ओरोण्यांत सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान पोरचेक भेट करूंक फर्मायलें त्याच दिसा ताणें मोइजेसाक हे नेम आनी शिकोण दिली. देवाचें उतर हें